शेक धनी हॉटेल्स तशेंच हेरांनी दर्यादेगेर जी अतिक्रमणां केल्यात ती 48 वरां भितर काडची। अतिक्रमणां काडली ना जाल्यार पर्यटन खाते कारवाय करतले अशी शिटकावणी पर्यटन मंत्री खौंटे हांणी दिल्या। पर्यटन मंत्र्यान आयतारा कळंगूट आनी बागा दर्यादेगेर वाठारांनी अचकीत भेट दिली। वॉटर स्पोर्ट्स शेक तशेंच हॉटेलांची तांणी पळोवणी केली। हॉटेलां तशेंच शेकाकारांनी मान्यताय परस चड आकाराची बांदकामां केल्यात। अतिक्रमणां 48 वरांत काडली ना जाल्यार पर्यटन खातें ती मोडून उडयतले अशी शिटकावणी पर्यटन मंत्र्यान दिली। MLA have already had endorsed their support to get these things cleaned up. आज आमकां लोकल MLA म्हाका दिसता पावूना, बट ताका आमी फोन मारिल्लो टू प्रयत्न केल्लो फोन मारपाक आपोवपाक सो दॅट वी कूड हॅव अ विजीट। आज आमी हांगा कलंगूट येवप आनी चॅक करप हो एक आशिल्लो वीच वी वील बी डुईंग थ्रू आउट द स्टेट। आनी डिमार्केशन जे आमच्या लोकांनी केलां वे सर्वे डिपार्टमेंट हेज गिवन द लायन एंड डिमार्केशन केलां तातूंत एक दिश्टी पडला की गजाल्यो सारक्यो भितर आयल्या। म्हणजे हाफ द होटेल इज ऑलरेडी ऑक्युपायड बाय इन द गव्हर्मेंट लँड। आता दीस आर सिरियस ऑफेन्सेस वीच आर नोटेड एंड वीच वी वील हॅव टू टेक अ नेसेसरी एक्शन्स। सो ऑल इन ऑल कलंगूट येवपाचो एक दृश्टिकोनांतल्यान जे कलंगूट पंचायतीन इश्यूज घेतिल्ले आमच्या आमदारा बरोबर हांगाच्या मायकल बाबाच्या आनी मुख्यमंत्र्या कडेन जे तांचे इश्यूज आशिल्ले तेच घेवन आज आमी हांगा आयिल्ले। पळयतकर वी हॅव फावंड मेनी थिंग्स वीच नीड टू बी एक्टेड अपॉन एंड वी वील इमिजिएटली स्टार्ट ड्यू एक्शन। We have asked the department officials to do necessary corrections, give these people time. आणि आमकां ते compliance of shack operators आमी पळयल्या प्रमाणे खुबशीं बायलां ते क्लिनिंग करता आनी कितें करता तांचेर एलिगेशन्स आसा की दे आर हॉकर्स ऑल्सो म्हणून। सो वी आर नॉट गेटिंग इन टू दॅट लेवल। वी वील ओनली आस्क एवरी शेक ओनर टू कंप्लाय with the necessary requirements of the policy where they have to give details of the people who are working with them. आणि तेच आम्ही पुलिसेक बाब दत्त करूंकूय सांगला तांचे टेनंट व्हेरिफिकेशन करप टू गिव दॅट सेक्युरिटी एस्पेक्ट ते पळोवपाक घे आनी एन्श्युअर दॅट वी आर गिविंग दॅट सेक्युअर थीम टू द टुरिस्ट हू आर कमिंग टू गोवा वेदर डोमेस्टीक ऑर इंटरनॅशनल। आनी जेन्ना आमकां बरो बीच जाय आनी बरो बीच करपाक जाय जाल्यार इट इज नॉट ओन्ली टुरिजम डिपार्टमेंट ऑफ द गव्हर्मेंट आवर लोकल पंचायत other stakeholders which are there including the people who are on the shack or water sports we need to improvise a lot. So आयच्या हातून खुबशे शिकवण मेळ्ळा ते रिपोर्ट घेवन ताजेर इमिजिएटली एक्शन घेवपाक घेतले पूण पुलिसेची कारवाई प्रमाणे कितें जाय एक्शन ते पुलिसेक सांगिल्लें आसा कित्याक इलिगल टाउटिंग इलिगल रातचे नायट लायफ ते इलिगल नायट लायफ म्हज्या हातून ज्युरिशन येना बट इट इज हॅम्परिंग टुरिजम की टुरिस्ट आर फिलिंग चिटेड।